बुधवारा राती 8 वरांच्या सुमाराक फोंड्या बेतोडा हांगासर अपघातान एकल्या 50 वर्साच्या दादल्याक जाग्यारूच मरण आयलें। रस्तो हुपतना टेम्पोन नेटान धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडलो। ह्या संदर्भात फोंड्या पुलिसांनी टेम्पो ताब्यात घेतलो आनी टेम्पो चलोवप्याकूय अटक केल्या। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा। सध्या मी असा फोंडा पोलीस स्टेशनाचेर जंय फाटल्या एका म्हयन्याच्या मजगती जवळ जवळ 3 फॅटल एक्सिडेंटाच्यो गजाली घडल्यो। पहिली गजाल घडली बाब प्रकाश नायक, जांकां सेल्फ एक्सिडेंटान हांगा मरण आयलें, ढवळे हांगा मरण आयलें। ते 61 वर्सां पिरायेचे आशिल्ले। तेच्या उपरांत काल पयरूच धार बनवण्या सरकारी कॉम्प्लेक्सा मुखार एक एक्सिडेंट जावन, 2 व्हिलरचो एक्सिडेंट, सेल्फ एक्सिडेंट जावन निफा फेर्नांडीस ह्या रिवंड हांगच्या 25 वर्सां पिरायेच्या एका चलयेक आगताक मरण आयलें। त्या उपरांत कालूच गजाल घडल्या कालच्या राती सुमार 8-8:30 वरांचेर बोंडबाग बेतोडा हांगा अपघात जावन तुकाराम जांगले पिराय 50 वर्सां हांकां आगताक हांगा मरण आयलां। त्या भायर काल व्हॅलेंटायन डे आशिल्लो आनी थंय सकाळी फुडें उसगांव वाठारांत एका चलयेचेर मंथन गावडे ह्या तरणाट्यान जीव घेवन हल्लो केलो। ते सध्या हॉस्पिटलांत आसा। अश्यो नाका जाल्ल्यो अनैतीक अश्यो घटना ह्या वाठारांत घडत आसा। फोंड्या पुलीस आपले परीन प्रयत्न करता, पूण त्याच बराबर लोकांनी आपल्या जिवाची, आपल्या परिवाराची, आपल्या कुटुंबाची काळजी घेवची अशें आवाहन पुलीस हांगा करीत आयले। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव फोंडेच्यान शेखर नायक।